आयज हांव इतली एक्सायटेड आसा आतां सद्या वेलंकनी पावल्लो आसा ऑलमोस्ट 2:30 जाल्ले आसा अशें बेगीन पावल्लो आशिल्लो वाटेर हांव 2-3 कडेन रावल्लो आशिल्लो ताका लागून मातसो टायम जालो नाजाल्यार हांव आनी मातशें बेगीन पावलो सद्या 2:30 जाल्ले आसा आनीक आतां वेलंकनी चर्च आसा थिंग आसा मेन चर्च आसा थिंग पावलो आसा ही मेन चर्च वेलंकनीची पळयल्या न्हू ही मेन चर्च आनी फूल अशी एरिया इतलो लोक डिवोटीज इतलो लोक येयल्लो आसा भरपूर लोक आसा आनी हो आतां म्हणून लोक सायडीन बसला ती सावळी झाडां आहाय मागीर अशें करून हें केल्लें आसा रावपाक केल्लें आसा ओके खूब साक्को लोक भरलेलो आसा हिंगा आनीक जे आमचे फ्रेंड्स जे आहाय ते सगळे ते स्टे रूम करून रावल्ले आसाय आनी हांव आसा सद्या ही मेन चर्च आसा थिंग आसा आयज हांव इतली हॅपी आसा ही मेन चर्च आसा चोयल्या न्हू वेलंकनीची हांव थिंग आसा आतां मातशें भितर बीन वयतलो मातशें प्रेयर करतलो आनी तेजे फाटल्यान मागीर हांव स्टे जी आसा न्हू स्टे जी आसा थिंगा फ्रेंड्स आहाय तेंचे बीन वयतलो आनीक आतां सद्या पावता आज बरो रेस्ट करतलो आनी मागीर फाल्यां सगळ्यां कडेन मिसा मागीर फाल्यां सगळ्यां मिसा येतलो आनी मागीर थिंगसर सद्या हांव वयता भितर चर्च आसा कळ्ळें भितर वचून प्रेयर करपाचें थोड्या तूं बसता आनी मागीर हांव स्टे घेता आनी मागीर जे सांज जाली काय मातशें थोडे मार्केट वेलंकनी एरिया सगळी भोंवता मातशें बिचूय बीन आसा तेकोन कित्याक वेलंकनी चर्च आसा थिंग सगळ्यान बिचूय बीन आसा थंय बीच कसली आहा ती बीन पळयता आनीक तुमकां मागीर हांव मुखायले सगळे आसा ते तुमकां सांगता ओके आनी हीच चर्च वेलंकनीची न्ही